आणि यापुढे तिला कोण वाटतील होतं हे कसं का माझी आजी आओ मेगल फाइनली टाइम पाहून ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट बनवत असं येस फायनली मस्त दिसा मागेली खायची टाईम आयला मला गोकोमोलाची प्रिपरेशन आता दवरला बटर गार्लिक मशरूम रेडी जातं असं ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट रेडी झाला यमी अयो त्या आजी वेनसडे स्पेशल यम यो व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे की गुड मॉर्निंग घंटी जल 10:07 आता जस्ट उठयलो आज वेनसडे तर आरामसे उठयला कारण थोडं म्हाका लेट जालें न्ही जाता न्हू अम्माय आतां उठयली आनी ब्रेकफास्ट रेडी करता अम्मा हांव आतां वचून आतां दूध हाडता पळोवया आतां कसं करता अम्मा हांगा अम्माय उठयली आतां आनी ह्या पळय तिने लायक कोण वाट्टिलो आतां हें कसं गा माझी कुडीदो मूगो आनी तुगेले एदी चणे दाळी गेले एदी चोरी दाळी अशी अशी प्रोटीन पुरे दाळ वाटून पूरा मिक्स करून एक पोळ केला वाह गाइस एक नंबर आज ही फुल प्रोटीन्स पोळ हेल्दी ना सुपर तर तगोयला दूध घेवच्याक आता दूध घेऊया मावशी यायला तिगेल काम करतस आता दूध घेतलं आता घरकडं चहा आणि हुनो पोळ खाव्या तर चहा दिला आम्हाला हुनो पोळ आम्हाला रेडी करून दिला चलो आता ब्रेकफास्ट करूया कसं पाऊस आयलो पडा व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज असं वेनसडे मॉर्निंग हांव आतां किचन आयल्या आनी आजी हांव मेगेल फायनली टायम काडूं बटर गार्लीक मशरूम आनी ॲवोकाडोचे गोकमोल मेगेले ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट बनवता असो येस फायनली मस्त दिसा मागेली आनी खावची टायम आयला मेगेला आय थिंक हांव प्रेग्नन्सी एक पाटी केलेले त्या क्रेविंग जालें बाकी हांव वर्स दुखून खायनी आहे बिकॉज मशरूम थोडे रिस्की असता तेन्ना सो हांव मशरूम खायनी आशिल्लें आत्तां जेन्ना आफ्टर माय डिलिव्हरी हांव मशरूम स्टार्ट केलें खावच्याक गुआकामोल अँड मशरूम वॉट अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन इट इज इफ यू वॉन्ट अ व्हेरी गुड अँड हेल्दी अँड प्रोटीन रिच वेज ब्रेकफास्ट देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन तेच आता करू घेतला काय दाखयता कसं करतास म्हणून सो हांगा ॲवोकाडो घेतला आनी हे गुआकामोलाचे प्रिपरेशना खातीर दवरला हांगा गुआकामोली करया आनी हांगा मेगेल बटर गार्लीक मशरूम रेडी जाता असं सो तुमी एकदा मेगेल ड्रेस कशी चेंज जालें एक्चुअली हांगा इंटरवल घेतिले मेगेले ती न्हणयतली मावशी चेडा न्हणयतला आयली आनी आतां ताजे खातीर आमी ब्रेकफास्ट हॉल्ट केले हांगा मेगेल आतां आपास कंटिन्युएशन टोस्ट रेडी करता आसा हांगा गुआकामोल रेडी जाता आसा आनी मागीर ताजेर आमी गुआकामोल घालूं मशरूमाचें घालूं लायक एन यमी ब्रेकफास्ट खावचें सो हांगा मेगेल ब्रेड टोस्ट रेडी जाला हांगा मेगेल मशरूम अच्छे बटर गार्लिक मशरूम रेडी जाला हांगा गुआकामोल रेडी जाला आतां सेट करया आनी गुआकामोल ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट बनवया सो हांगा मेगेल ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट रेडी जाला यमी मम्मी खावन पळय तुवें एक बाईट एक खा एक बाईट खा खावन दागे कशी आहे सांग हां यमी सो आता आमी गणेशाक व्हिडिओ कॉल करया आनी ताका म्हणया खावपाक नाका हे ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट बेस्ट टोस्ट एवर वेजान तू पासून लायक असला म्हणजे मशरूम आनी ॲवोकाडो वाव टू गुड शुभदाल व्हिडिओ कॉल आयला हांगा कसं करतस अयो त्या कसं ते ओ ॲवोकाडो मशरूम टोस्ट अच्छा ग्लोकोमोल अच्छा भारी तू डायटर वता सत्य आज कसं स्पेशल ते ठीक आहे हेल्दी खात हांव मम्मीन मुगा पोळ केलेलो पुरा धान्य पुरा प्रोटीन्स एन्जॉय कर ती तिगल टोस्ट एन्जॉय करता हांव तो गोचून असलो रांदेकाय न्ही पुरो हाडता हांगर कट रांदेकाय कसं नाही ना तो वचा तो देवलो आनी हांगा आतां पीठ पडता असं आतां जस्ट आतां पावस आयलो कसान करचें म्हाका कळना असं थोडें ऊन जाला वचून पळयता कसानच करून
आणि घेता हांगा आसा ती. चलो ठीक आहे पळोवया कसं नसतो हांगा. तर सूर न्हू आनी बँड घेतल्या आमगेलो हांगा चिक्के मस्त म्हारग आसता. हांव कंपेर करता आशिल्लो बट हांगा चिक्की रेट चिक्की जे चड आसा एज कंपेर्ड टू मार्केटात दाखोवन हांव खंय दाखोवन हाडटा. बट ठीक आसा आतां म्हाका ऑप्शन नाशिल्लो हांगा दाखोवन घेवचें आशिल्लें तर थंय वचत जायना पावसच कर न्हू. हेंगे फ्रीन तूं कळी पडटा इतलें हाडलें फ्रीन तूं कशी फ्री 50 रुपये अर्द किलो बँड आणि हे सूर्ण अर्ध किलो 50 रुपये. कधी हाडले एक 3-4 दिवस येता. हां ठीक आहे नो प्रॉब्लेम. आणि तू पण थोडे कर बे पुरो असं काय जाऊ का ना आता सांग ना होय आता कळले न्हू भाई तुका इतलं दुड्ड दे तुका चर्चाही करणे दुड्ड कधी न तर दी कोण कोण दिना ती. सो आता क्लिनिक आयलेली म्हगेली एक पेशंट आशिल्ली तिका जस्ट ट्रिटमेंट खतम जालें आनी आतां ती चमकली. आतां म्हाका काही अपॉइंटमेंट तरी ना थोडे वेळ बसतली हांव ऑलमोस्ट एक 1-1.5 घंटो बसता आनी मागीर वता कोण पेशंट आयल्यार करता. बाबू थंय न्हाण आनी पळय जालें आज तो सकाळची कितें क्रँकी जाली त्या गत ना आतां कितें स्टेबल जाला तो इज नॉर्मल. न्हावन आनी पुरो जलता गेले आवय लायकन म्हगेले ब्रेकफास्ट मस्त दिसान एन्जॉय करन आयल तो खूब. आतां म्हाका काही भूक ना आतां आरामशी जेवेल चलता तशी करतली. आतां जस्ट गणेशाक उलयली तागेले कसं की फोन आयले हांव पेशंट करता आशिल्ली तागेले उलोवचें बाकी आसा. आम्हांग आतां लंचा प्रिपेर करता आसा आनी शुभदाक सामकेल्या क्लिनिकाक आजकाल ती सकाळ वचून बसच्या लागल्या ते म्हळ्यार बाबू न्हिदता तर त्या टायमार ती वचून तेगेलें काम करता. वचन जाल्यार क्लिनीक बंद आसता ताजे खातीर ती आतां 2-3 घंटे खातीर सकाळ वचून बसता मागीर सांजाळ वचून बसता. तर हांगा मात सुरणाचे उपकरी करता आसा लायक यमी आमची केलं स्टायल सुरणा उपकरी आणि सॅलड हांगा राईस मामा हे दाळी वे हांगा दाळी जाता आसा शीत जाताले आज बेस्ट सुरणा उपकरी फुल आमची केलं स्टाईल. एक तर थोडे ब्लॉग एडिट करचे बसतलो मागीर म्हाका सांजाळ मागीर म्हाका मेळना टायम म्हळ्यार 5 घंटे जावं मागीर पुरा ऑनलायन क्लास आसा 10 घंटे तिचो बेसला. आतां लंच टायम जाला आम्मान लंच प्रिपेर केला तर हांगा सुरणा उपकर आम्मान केला सुपर शीत वाडला आम्मान हांगा वाटतें तूं यमी एक नंबर. आज लंच रेडी आता वायल्या मेगेल किचन तू आणि आज वेनसडे स्पेशल यम अयो इतली स्टीम आयली की ते बंद झाले कॅमेरा फुल स्टीम आयले. हां चिकन आरांदई लागीं केलं तर स्टीम येता कॅमेरा वयली चिकन आरांदई केला मस्त होऊन असते ताजे खातीर ते मस्त स्टीम येता आसता. एके पटी म्हाका दाखोवचें जायना राबा 1 मिनिट. दूर दुखून दाखयता. ओके सो चिकन आरांदई राईस एक नंबर जेवण जेवता आता फटाफट भूक लागला. क्लिनिका देखून आयली बाबू येवटा आयलो बाबू फीड केला फ्रेश जाल्ले आतां मम्मी घेवन बसले आनी हांव बसता जेवणाक. 10 घंटे जाले 5 आतां म्हाका ऑनलायन क्लास आसा थोडे न्हिदलो आलो टायर्ड फील जाता आशिल्लो ताजे खातीर न्हिद आतां फटाफट आतां म्हगेलें काम फिनीश करता. गायस क्लास घेताना अम्मान म्हाका च्या हाडून दिला. चलो आतां च्या पिवया हांगा क्लास चालू आसा तर रेडी जाले आनी भायर सरल्या क्लिनिका वचपाक. आतां 7:15 हांगा म्हगेले क्लिनिकान तो एक पिडियाट्रीक केस आसा पिडियाट्रिशन येता आसा सांज केल्ली आसती 6 years old सो ताचे खातीर हांव पिडियाट्रिशन आपयला. 1 घंटाच गॅप आसा तो अम्मान म्हाका पोळ काडून दिला. हांगा सकाळ मुगा पोळ केला ना त्या दिला हांव खावन घेता 45 मिनिट्स आसा न्ही त्या ते थोडे ब्लॉग एडिट करता. घंटे जाले 9:15 तर मागीर जस्ट आतां क्लास जाल्ले द मागीर हांगा डिनरय कोण जाल्ले आतां वता शुभता ते आनी ते बाबा मेळ्या वचून आमगे हांगा गणपत बसता पुरो हांगा आतां डेकोरेशन आनी पुरो चालू हांगा. सा रे ग म प तागडे थोडं खेळत आशिल्लो आनी ताचे मागीर आतां न्हिदलतो. फाल्यां थर्सडे मागीर हॅक्टीक शेड्यूल आसा बापरे सकाळी क्लास आसा म्हाका आज फाल्यां कॅन्सल ना तांगेले एग्जाम जाल्ले तो फाल्यां म्हाका पग घेवचो सकाळी. चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता. तुमकां पुरजेना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज. गुड नाईट.